हरि ओम रामकृष्ण हरि कार्यक्रमाक यूथ ऑफ GSB वीक्षकांक स्वागत. आयची संचिकेंतू आमगेलुटोसाची एक होड कलाकार तशीची आमगेल समाजाचे एकैक एक व्यक्ती भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी हांगेले मोगा शिष्य जावन आशिल्ले आमगेल तुमगेल सगळ्यात प्रितीचे पंडित उपेंद्र भटमाम तुमकां हे कार्यक्रमात स्वागत. नमस्कार. आज आम्ही हे संचिकेरी आमगेल भजनेचे विचारू आणि तांगेल भजनेचे एक अनुभव हे एक उलोवचाक हांकांगा आपयलस. तशें भटमाम तुमगेले की प्रथम जावन निमगोच कसं म्हणल्यार तुमगेल बाल्यादकून तुम्ही हे एक भजनेचे एक विचारू दो भजन एक क्षेत्रांत तुम्ही कशी एक एंट्री जाल्लीची म्हण. सर्वप्रथम सांगची कसं म्हळ्यार हांव हांगा मंगळूरचे गोकर्ण मठांतू मे ल्हान पूजा करता आशिल्लो. गोकर्ण मठाक विठ्ठल भट वय आनी ते बारी एक मान मर्याद आशिल्लें वय कळ्ळें वय आनी तिन्नी स्वाम्यांक म्हळ्यार गोकर्ण स्वामी कवळे मठ आनी काशे मठ स्वाम्यांकय मे ल्हान एक अन्नाक बारी एक वय अन्नावर प्रीत आशिल्ली. वय वय ही ताका म्हळ्यार सक्कड म्हळ्यार संस्कृत विशय ताका गोत आशिल्लो. वय कळ्ळें न्हू तुका. वय तशी तो पुरी करता आशिल्लो. आनी मक्का मेले 7 वर्सार की 8 वर्सार मुंज तरी फस्ट मुगेल्या अण्णान कसं केलें म्हळ्यार मक्का मंत्र सुकच्या सुरू केलें. आनी मुगेलें प्रोनावन्सिएशन आनी हें उच्चारू स्पश्ट आशिल्लो. कारण हांव सादारण 10 वर्सांचें आसतनाची काशे मठ स्वामेले येद्राका भगवद्गीता स्पर्धा आशिल्ली श्रीनिवास पाठशालेंतू. ओके तेद म्हाका फस्ट प्रायज मेळ्ळें. स्वाम्यान म्हणलें उपेंद्रू वय जायत रे बारीक म्हणल्यार कळ्ळें अशी. तेदना मुगेल्या अण्णान कसं केलें म्हळ्यार आमगेले गोकर्ण मठां भितर हें कसं तें पश्चिम जागरा आसलें. वय तेन्ना पश्चिम जागरा खातीर सकाळींची 3 भजन म्हणजे म्हाका मेल्या अण्णान शिकयलें. वय तें 3 भजन इतलें ब्युटिफूल आशिल्लें आनी आजीकय तें पश्चिम जागरा म्हणटाची. कळ्ळें रंगनायक राजीवलोचन रमणने ಬೆಳಗಾಯಿ ತೇಳೆನ್ನುತ್ತಾ ಅಂಗನೆ ಲಕುಮಿತಾ ಪತಿಯನ್ನೇ ಬಿಸಿದಳು ಶೃಂಗಾರದ ನಿದ್ರೆ ಸಾಕೆನ್ನುತ್ತಾ रंगनायक हें एक भजन. आनी ताजे नंतर द्वादश स्तोत्र म्हण आशिल्लें तातूंत 2 अध्याय म्हणून सांगचे आशिल्ले. आनंद आनंद मुकुंद अरविंद नयन आनंद तीर्थ परानंद वरद अशी हें. आनी कसं म्हळ्यार भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोपाल भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोपाल मत्स्याकृतिधर जय देवेश वेदवि बोधक कूर्म स्वरूप मंदर गिरिधर सुकर रूप अशी ताजे. कळ्ळें. सो हे म्हाका 3 भजन शिकयलें हांव तें म्हणून सुरू केलें. प्रथम जावन तुम्ही फस्ट वय तेदो ना येयल जेन्ना तें खुशी जावन मागीर हांव तें त्या टायमार वेंकट म्हणटा आसतना तूं सकाळचें भीमसेन जोशीले रेकॉर्ड लायता आशिल्ले. कळ्ळें भारी चंचंद रेकॉर्ड. तेदना हांव तें आयकून तें तशीं जावं म्हणून सुरू केलें. म्हळ्यार तेन्ना तुम्ही घरकडे तुमकां भजन म्हळ्यार सुरवेक पश्चिम जागरा प्रारंभ केलें. तशी तुम्ही जेवणूच एक आनी मेला अन्नाल वॉयस भारी चंद आशिल्लें. कळ्ळें जाल्यार मेला अन्नाल मन एक कसं म्हळ्यार हांवें संस्कृत पंडीत जावका म्हूण. कळ्ळें तुका. गायन तर आमगेलें काम न्हय तें म्हूण मेला अन्नान म्हणचें आशिल्लें. कळ्ळें तूं संस्कृत शीक आनी वैदीक जा व्हड वैदीक. कळ्ळें आनी ते स्वाम्यान सकयल बशिल्ले तळपळा स्टेजार कोणा आपोवचें आमकां. कळ्ळें म्हणून मागीर तें जालें. तेन्ना हांव तें सकाळचें तागेलें पद आयकून
हांव तशी म्हणून सुरू केलें म्हणून सुरू केलें. हरिभजने माडो निरंतरा आनी वय. हें असं करता गेलें कळ्ळें तातूंत एक बेस्ट जालें कसो म्हणल्यार रे तागेलें हें आशिल्लें कसो न्हय मुरली धुनिया मोह माया म्हणून वय. तेन्ना तें फेमस मुरली ध्वनिया मोह माया मुरली ध्वनिया मोह माया हरडिता करे व गोपराया मुरली ध्वनिया मोह माया हांव तें ताका इमीट करता आशिल्लो कळ्ळें तुका आतां मुगेले आवाज म्हणटा तेन्ना मुरली ध्वनिया मोह माया अशी वय. वय. तेन्ना जेन्ना लायक दिसता आशिल्लें आनी स्कुलांत हांव म्युजीक कॉम्पिटिशन हें म्हणून प्रायज घेवचें कळ्ळें अशी जेवण ती जालें हां. ताचे नंतर विठ्ठल नायकान एक पद मेल भजन आयकलां ओके. ते म्हळ्यार तुमी देवस्थाना गोकर्ण मठा म्हणटली ती. वय वय न्ही स्कुलांत तूं म्युजीक कॉम्पिटिशना वेळार सगळें म्हणून वय. तेन्ना आमकां एक संगीत शिकोवची मास्टर आशिल्ली मनोरमाबाई टिचर म्हणून कळ्ळें माय तीण आमकां एक 2-3 पद शिकयलें मागीर ती हार्मोन वाजोवन शिकयत आशिल्ली वय. एक दीस तीण बदीन गेलें पळोवन हांवें हार्मोन घेवन वाजोवचें सुरू केलें कळ्ळें तुका होय तेन्ना फटकन येयली ती यारो मुट्टिदो हार्मोनियम घे म्हणून तेन्ना सकाळी आमगेलें चेडू म्हणालें उपेंद्र भट्टा म्हणून येयलें बा म्हणून आपयल म्हाका आं कैडी म्हण तेन्ना हात अशी धरलो आनी ते फुटरोन मारू वतना ನೀನು ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಅವನು ಹೌದು ಎಂತ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ನೋಡಮ್ಮ तेन्ना ನಾವು तिक्का ते हें पद वाजून दाखयलें खंयचें अमृताविनी गोड कळ्ळें नाम तुझे देवा यार एत्र कलतत न्ही म्हूण म्हणाली कळ्ळें तुका आनी तिणें आनी एकली ती मीर मास्टर म्हण आशिल्ली तिका पयलें वय गो मीर हांग यो गो पळ गो खंय तूं कोण शिकलो की गो पळ अज्जीत पळ गो तो ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಿನಗೆ म्हटलं ಹೌದು ಬರ್ತದೆ म्हण ಹಾಡು म्हण कडेर तें म्हणलें हांवें कडेर तें ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಟೀಲ್ ಭಜನ್ ಆशिल्ली कळ्ळें तेन्ना ती म्हळें ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ಹಾಡಬೇಕು म्हळें ಆಯಿತು म्हळें तेन्ना तो रामकृष्ण पळय भजन म्हणटलो तो मेल क्लासमेट आमी तांणी सकाळीं 4-5 जाणां उठ्ठ करून मंडळ शिकयलें आनी बसले आनी म्हणलें आमकां क्लॅप्स मारून सकट कळ्ळें सो दॅट वॉज स्टार्टींग द पॉयंट स्टार्टींग द पॉयंट सो तेदन थंय विठप माम विठ्ठल नायकान विठप दिसतना भितर हांव कसो वच म्हणली भजनां म्हणली कोणें नाचली तवळ वेट करून बसचें कळ्ळें तेन्ना सकाळींची 6 नंतर कोणें नाच थंय 8 गंट्याक विठ्ठल नायकाल मंडळ येता वेंकट दिसना तुका कळ्ळें सप्ता टायमार म्हूण हांव थंय सकाळीं वचचें आनी बसचें कळ्ळें त्या टायमार हांवें घनश्याम सुंदरा हें सकट पद म्हणचें कळ्ळें तुका तें देखून म्हाका ताजी खंय बायपाट आसा घनश्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला उठिलव करी वनमाळी उदयाचली मित्र आला अशी हे म्हाका मेलानान शिकयलेलें आनी मेलान नाका मराठी भाशा लायक तशी कळ्ळें तशी तुमगेली हे एक तेन्ना हें म्हणटा आसतना विठ्ठल नायकाल मंडळ भितर येयली तेन्ना ताणें भजन म्हणटा मुगेल दिकान पळयलें बारीचंद जाला म्हणा रब्याची वो चिनुकाची म्हणालो आनी तागेलें तेंच्यांनी कोटलें तांणी 8 येवन पावचे 8:30 तेंच्यांनी आरती जाली म्हणलें कळ्ळें वय गो तुमी बारीचंद म्हणटा गो हार्मोन खंय शिकले तुमी हांव शिकय न्ही अशी वाजू येता जाय शेनवारा आमगे तें भजन आसा येया म्हणालो हांव जायत म्हण म्हाका खुशी जाली तेन्ना त्या टायमार तुमकां सांगता विठ्ठल नायकाल भजनेन तूं भजन मेळची म्हळ्यार व्हड विशय आनी आज हांव तुमगेलें हें इंटरव्यू भितर सांगता अनाउन्स करता कळ्ळें तुका आमगेल्या समाजान तूं आज ही भजन जिवंत आसा म्हणून जाल्यार तें बिकॉज ऑफ दोनी भीश्म आमगेलें एक भजन हें विठ्ठल नायकू कळ्ळें तुका आनी मुंबयचो मालमामा कळ्ळें तुका मालमामान मुंबय तूं कोण वारकरी संप्रदाय हांगाळो कळ्ळें तुका आनी विठ्ठल नायकान कन्नड दास साहित्य फेमस केलेलें कन्नड भजन म्हणचे आशिल्लें ताणें ताचे नंतर मागीर हें म्हणटा आशिल्लें कळ्ळें तुका कळ्ळें तशी आनी
अशी चुकून मागीर हांव तागेलो तूं जॉईन घेत तरी मागीर म्हाका मस्त मस्त तंतू. हें जालें इम्प्रुवमेंट जालें आणि तितलें एक कसं म्हणल्यार तुम्ही तावळ एक विचार म्हणलो कोण भजना मंडळी केदन ना तेदन हांव राखून बसतलो म्हणून हे एक विचार मस्त एक मोटिवेशन इथं म्हणल्यार बट मॅम आत्ता जनरेशनान ते एक घेवका म्हणचे इथं म्हणल्यार तुम्ही पळय एक भजन म्हणची कितली इंटरेस्ट आशिल्ली म्हळ्यार तुम्ही राखून बसतले केदन मंडळी ना हांव वचून भजन करता सकाळी 6 घंटा कोणी ना म्हणटना 5 उठान येवन रक्त चिलताय कळ्ळें आनी ती हार्मोनी वाजोवचें मेळटा म्हणून तशी हां तशी तदनंतर तुम्ही मंगळूरच्या वीर व्यंकटेश मंडळीक वय वय येवच्याक प्रारंभ वय वय साधारण कितल्या वर्ष तुमकां तेन्ना एक तेन्ना सादारण 10-12 वर्ष 16-17 वर्साचें तशी तांगेल तुम्ही वतल्यांची वय. वय मंडळीक वय तेदना प्रथम जेवण तुमकां एक अवकाश मेळटा थंय सालेरी सांगील भजन खंयची उडगास की बट तेन्ना हांव सकट हें सकट म्हणचें आशिल्लें कसं न्हय एक आमगेल खातीर एक प्रथम जेवण तुमकां एक उडगास आसलें खंयची एक भजन हरे भजने माडो निरंतरा परगतिगिदु निर्धार नोडो परगतिगिदु निर्धार नोडो भजने माडो निरंतरा असल तर तशी तुमकां जाल्यार ही प्रथम जेवण एक मोटिवेशन विटप मामू विठ्ठल नायक मामू आमकां सगळ्यांकय गुरू कोणेंय कसले उलोवची बट तागेल तितली एक हेंच पळय कसं तें त्यागू कळ्ळें तुका ताण भोगील कश्ट ताण भोगील दुख्ख कोणय भोगनीची कळ्ळें न्हू तुका देखून तो बदल विठ्ठल नायक तो हय काशी म्हूण समज तांचेर एक भारी प्रीत आशिल्ली कळ्ळें न्हू आणि बट मॅम अशी आता तुम्ही थंय भजनेक वचचा सुरू केलें प्रारंभ केलें तशीची तांगेलो टू मागीर तुम्ही भायरी भजनेक वय तांणी खंय भजन मंडळ तुमकां घरकड्यांनी कशी सपोर्ट मेळटालो ना भयंकर म्हाका आत्तां पळय आत्तां जेन कितलें नशीबवान जेन म्हळ्यार घरकाड तुम्ही भजन मंडळी वता म्हळ्यार कोणें सोडता आशिल्लेची होच रे भजन म्हणा म्हणून तेद्दन तशी न्हय त्या न्हीद सकट खोळून कसले मरता कळ्ळें तो भंय सांगा म्हणून भजन म्हण हांगा म्हणा सत कोण आठता भजन म्हणा कसं म्हणून भायर वची नाका म्हणून आनी ते सकट अशी एकच जस्ट एक हे मागीर म्हाका भीमसेन जोशीले एक 2 प्रोग्राम आयकला हांव वेंकटरमण देवस्थानांत प्रति वर्स येत आशिल्लो तो तुमकां तो विशय गोत ना प्रति वर्स भीमसेन जोशीले प्रोग्राम जाता आशिल्लो 1963 हांव फस्ट तागेलो प्रोग्राम आयकलो ओके कळ्ळें मागीर फुल्ल जेवण आशिल्लें तेन्ना आनी रात्री 10 घंटले प्रोग्राम सुरू जालो कळ्ळें सकाळ 5 4 ताई आगेलो प्रोग्राम तेदन हांव लागीं बसून पळयलें तेदन हांव लेखलें गायन म्हणजे लागेल म्हणके म्हणून काम कळ्ळें म्हणून मागीर थंय आमगेलो नानी मास्टर म्हूण सकट आशिल्ले रमानंद पै तांतले सकट ओटो जावन गायन सुरू केलें तशी तुम्ही मंडळीक एक तुमगेले 16 वर्सां प्रायरी वचचा सुरू करून तशी तांगेलो टू भजन एकय चमकलेले तुमकां अनुभव त्या टायमार तुमकां निमगूत जेल्यार अशी कॉलेजा आनी वचची टायम सेकंडचे तुमकां एग्जाम हाकिदो तुमगेले कॉलेजाचे कशें एक्टिविटी कशें तोंदरे म्हूण दिशिल्लो की तुमकां की कशी म्हूण हें भजन तोंदरे म्हळ्यार हांव सादारण एक मार्क्स कोण फस्ट आशिल्लो हांव शिक्षण तूं कळ्ळें न्हू तुका सो तशें जालें म्हणटकीर म्हाका तें प्रॉब्लेमय येनी कळ्ळें बोर्डून जावचें कोणाक फस्ट क्लास पास जातल्यांक आनी सेकंड पास जातल्यांक आतां आमकां ताची कसलें ना म्हाका हांव 10th स्टँडर्ड तेन्ना SLC ते पास जाल्ले म्हणली कुडले कळ्ळें तुका हांव मार्क लिस्ट घेवचें गेलो स्कुलांत तेन्ना थंय माधव भट म्हणून आमकां मास्टर कळ्ळें ताणें ಎಂಥದ್ದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಆಸೆ ಕಾಳನೆ ಅಣಿದಿಲ್ಲ ನೋಡು ಇನ್ನೂ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಮಾರಾಯ म्हणून कळून तुका जाल्यार तें घेवन आयलो ताजे नंतर हें केलें मागीर स्कुलाक नायट कॉलेज केलें हांवें हय तेद्दन मात्र हांव स्कुलांत आनी कॉलेजांत संगीतांत प्रायज घेत आशिल्लो देखून तांणी म्हजेर प्रीत करची कळ्ळें म्हाका एलोशियस कॉलेजांत सामान्य जनांक एंट्रन्स मेळना थंय हांव चमकलो म्हाका इवनिंग कॉलेजांत हें जावका म्हणून तेन्ना ताणें म्हळें मार्क इज सो लेस इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट तेद्दन आमगेलो वोट्टी एकला येयलो आशिल्लो ताणें म्हळें सर यू टेक दीस स्टुडंट
विल सी देन यू विल नेवर लिव्ह हिम म्हटलं वॉट इज दॅट म्हणून म्हटलं आय एम टेलिंग यू म्हणून तेन्ना तो थंयची प्रोफेसर घे आशिल्लो जालें मागीर तें जालें 2 म्हयन्यांनी हांगा इंटर कॉलेज म्युजीक कॉम्पिटिशन आशिल्लें टावन हॉलांत तेन्ना हांव फस्ट आयलो तेन्ना चुकून म्हाका थंय लायक हें जालें कळ्ळें तुका तें मागीर कंटिन्यू करूं जायना म्हाका म्हळ्यार म्हगेलें आसनासलें मना कसं म्हण हांव पूजा करूं का म्हणून वाय तशेंत तुमी पुजेक वचका म्हणून घरकडचाल म्हणात वय तुमकां हांगा संगीत भजन हंत मस्तेक मस्त वय 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 तशीची वताची तुमगेले कॉलेज शिकवण जात तरी तुम्ही कसं एक वृत्ती केला की दो डायरेक्ट संगीत नाही नाही शिकूंक? मागीर हांव कसं केलें म्हळ्यार भयंकर अपसेट आनी हांव मस्त कश्ट भोगला दुख्ख भोगला सकट भोगला हांव आतां तें सांगना हांव कळना तुका जाल्यार सांगचें कशें जालें म्हळ्यार एक कसं ना म्हळ्यार गायनाक आजी त्या टायमार बडू गुलाम अली खान हांगा काडबितल्यान तागेलो प्रोग्राम आशिल्लो म्हूण हांव आयकुचें चिमकलो कळ्ळें कडेन रात्री ताणें 10 घंटे अशी ह्या म्हणल्यार पयलो आमचो आशिल्लो तो बडू गुलाम अली खान कळ्ळें ताणें दरबारी म्हण ताणें आनी सकाळीं 4 हांवें प्रोग्राम खंय जेवन घरा कडेन वतना घरा कडेन बागिल्लो काणी कोणी कळ्ळें तुका मागीर थंय भायर बसलो पांते 6 घंटल्या भायर काडटा भितर गेलो तेन्ना असेल कडेन मी भोगल्यांची जाल्यार तें आयकलें आस पळय तें एक वर्थ कळ्ळें तुका तशी बट मग आता भजनेचे एक संदर्भ आहे म्हळ्यार तुमकां तुमगे लायफांत तुम्ही मस्त पुरा केलो नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह जाला मस्त नेगेटिव्हय तुमकां लायफार कोणाकय जाल्यार येवचें पळयलां सो असल एक संदर्भ आहे तुमकां एक भजने निमित्त दो भजनेक तुमगेले लायफांत आशिल्ले निमित्त तुमकां कसं एक तसो संदर्भ येईल की भजने निमित्त मस्त चांग जालेले विचार तुमकां कसं एक अनुभव आशिल्लो पळय पीस ऑफ मायंड म्हणटा पळय तें तुका खंयचें मेळटा तातूंत तूं हें करता कळ्ळें तुका केलो जेन्ना वाजीत बसल्यार पीस ऑफ मायंड केलो जेन्ना भगवद्गीता वाजूच्या बसल्यार पीस ऑफ मायंड केलो जेन्ना क्रिकेट मॅच पळयतना हें तशी म्हाका गायन संगीत आनी भजन हें आयकत म्हळ्यार खुशीची कळ्ळें न्हू तुका सो तें आयकून हांव मागीर तातूंत टायम पास करचें आशिल्लें आनी आत्ताच एक भजन मंडळी जेन्ना पळयलें हांवें फुडें हांगा एच विटप देवस्थाना भितर कितले कश्ट जाता आशिल्ले म्हळ्यार रात्री 12 नंतर एक नर मनुश्य ना कळ्ळें तुका म्हणून मागीर विठ्ठल नायकान आमी सकाळी बसून एक वेळ अशें येयल आसा भारी वायट टायम तें कळ्ळें आतां सप्तू राबोया म्हणून कळ्ळें अशी मागीर काशी म्हण स्वाम्याक कोणकी निरोप म्हळ्यार मॅसेज दिलें कश्ट जाता स्वामी कसो करचें म्हण कळना जायत सांजे उरलो यार म्हण विठ्ठल नायकाक आमकां सकाळ आपयलें बसयलें तें स्वामी आमी भजन राबोया म्हण लेखलां सप्तू तेन्ना स्वामी कोप्पील आसाची वयरे भजन राबोच खातीर सूर करची आं कसं हें म्हणून तें आमी सकयल गांवां येवन सांगलें मागीर जनान म्हळ्यार 2-3 घंटे पाळी वांटून घेवया म्हणून मागीर फुल्ल जाली ती कळ्ळें न्हय तेन्ना म्हाका 2 पाळी मेळ्ळे हांगा वय सो ते एक जबाबदार तुम्ही घेतली वय आनी त्या टायमार आमगेलें नशीब सांग वी आर द लकीएस्ट पीपल राधाकृष्ण बाळो भारी छंद वॉयस तेन्ना राधाकृष्ण बाळ आशिल्लो आनी म्हगेलो क्लासमेट रामकृष्ण पै आमी सकयल ओटू जावन हांगा आमी तो सप्तू म्हळ्यार 2 घंट्याची दोनूय पाळी तुमकां वय कोरकातीची कंपल्सरी तेन्ना येवूंक आमी कळ्ळें तुका आनी त्या टायमार म्हळ्यार वॉयस छंद आशिल्लो म्हण कळ्ळें जेन उपेंद्र मिठाल भजन केन्ना ना म्हूण पळय तशी येता तशी आतां हें भजन देखून तुमी संगीता क्षेत्र आयलेली हें तुमी सांगताच वय हांव आतां आनी कसं निमगोच म्हळ्यार तुमकां एक भजने निमित्त हाजे निमित्त तुमकां संगीताक वचपाक एक प्रेरण की दो कशें तें म्हळ्यार भजने आसून तुमी संगीताचें भजन म्हणून सूर केलेलें निमित्त म्हाका भीमसेन जोशी क्लासिकल आयकतरी तें शिकुया म्हूण मन आयलें म्हळ्यार भजन तुमगेलें प्रथम भजनी शिवाय कसलंय ना आतां आमी क्लासिकल म्हणटाची ओडूशें न्ही तें भजनच तें कळ्ळें तुका आतां हे मन राग आसा कळ्ळें तुका अवगुण
गुणन कीजिए गुण सन का जाने गुण की सार गुण जान गुण की सार बड़ी बेर समझे नहीं समझत बार बेर कौन कहे एक बेर कहे दिनों कौन कहे या बार गुणन कीजिए गुण सन. आता हे ऐकायला कुठे क्लासिकल म्हणता तुम्ही. आता असं कसं नाही अवगुण न कीजिए गुणीजन को. तो गुरु शिष्य सांगता कोणालाही कोणाचाही अपमान करू नका. किसी का अपमान मत करो. अवगुण न कीजिए गुणीजन को का जाने गुण के सार. गुणी लोकांना हे कसं होतोस तुका कळलं. गुणी जाने गुण के सार त्यांनी कसं चांग म्हणायचं तांक होतोस कळलं. आणि लास्ट तो टायर्ड जाऊन म्हणतं का तो गुरु बडी बेर समजे नाही समजत. इतले वेळ तर करावं सांगतच तुका मात्या तो वचन मग कळलं तुका. देखून गुरु शरण वस मग. आता हे भजन नाही ना विंगड कसं नाही. बट तांतू कसं म्हणारी रागाचा आधार घेऊन सुंदर आलाप करून तांतू एक बुड्डून वचे का यास कळलं. टाइम स्टडी कोण 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 येता. तशी तुम्ही मंगळुरांतू असताना म्हळ्यार कितले वर्स एक वीर व्यंकटेश भजना मंडळीन तुम्ही एक सक्रिय जावन आशिल्ली बट मग 1965 होतो कोणू कळलं तुका. 1965 होतो कोणू हांव पुना वचूं थंय 1980 थंय हांव विठ्ठल घालवट आशिल्लो. ताजे नंतर हांव मस्त पण हांगा मेळ्ळा खंय हरिद्वारान तो हांगा आनी खंय ते मुंबयला काय आयल म्हणून कुठे म्हाका ताणें फोन करचें. आणि एक कसं म्हणलं तुम्ही नाही जाल्यार आधी आम्ही पळयल्या म्हणके सगळ्यान पळयल्या म्हणके कितले तुमगेले प्रोग्राम्स बिझी असो कशी असो तुम्ही कोडयाल तेर म्हणतात ते एक भजन भजन सांगून कोण पुरा जन राखून बसचे बट मला भजन असता नाही तशी ते एक विचार आम्ही निमगोका जाल्यार ते व्यंकटरमण एद्राक ते एक 13 संदर्भारी प्रति वर्स तुम्ही चुकैन शित येऊन सेव करताची. तशी एक व्यंकटरमणाल भजन आमगेल्या निक्षका खातीर एक काम करा. दासन माडी कोयन्ना दासन माडी कोयन्ना स्वामी सासिर नामದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಕೊಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋ ದೇವ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕವಚವೆನ್ನ ಹರಣಕ್ಕೆ ತೊಡಿಸೋ. ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕವಚವೆನ್ನ ಹರಣಕ್ಕೆ ತೊಡಿಸೋ ನುಡಿಸೋ ದೇವಾ. ಅಭಯಕರ ಪುಷ್ಪವನು ಎನ್ನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಸೋ ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಕೊಯಲ್ನ ಸ್ವಾಮಿ. तशी हे 13 जाल्यार तुम्ही मुंबई कितल्या 1918 तू मुंबई वतरी वर्सय चुकैन अशी तुम्ही वर्ष चुकन हेंगा कशी अनुभव जाते एक व्यंकटरमणाला एद्राकच त्या पल्लंकी एद्राकच एक राबून भजन सेव करची. आता पळय केलो पण ता मेल मन आशिल्लो विशय सांगू का म्हण दिसता ते जायना खंय सांग. आतां तुमगेले माध्यम हातू कोण ह्या चॅनला निमित्तान सांगता मक्का उडगास आसा म्हाका व्यंकट म्हणटा पळय भजनी कोणें नामळ कोडलें आमी वचून सांगता बरें पळय ताण उठयलें कोडलें थंय कोणें नाच रे सायबा तूं वचून बस अर्द घंट भितर हांव येता म्हणून. इतली कश्ट आशिल्ले कडेन ना हांगाचे कसं तें पुर्णप्रतिश्ठे वेळारी हांगा तांणी सप्ताह की कसं कितें केलेलें खंय. आनी हांव अशी आयलो देवस्थानांतून नमस्कार करतना मागीर मेगेलो थंय 2-3 जण आयिल्ले. तांणी म्हणालें भटनाम एक तुमगेलें भजन म्हणालो. हांव जायत हांव रेडी आय एम रेडी टू तेद्दा ना म्हाका म्हळ्यार बेजारूय जाता आनी एक दिकान संतोशूय जाता म्हाका. कसं न्ही म्हळ्यार
ताणी ते ऑर्गनायझर असेल कोण की हय तारल्या वचून सांगितलें काय बरें भटमाम आयला कळलं माय भटमाम कसो जालें हांगा लायन लागला पळय मंडळींचे आमकां तो वेळ ना कळ्ळें तुका भटमाम कोण आयल्यार आमकां तो आमी तांकां चान्स दिनाची हय. इथं म्हळ्यार पळय तेन्ना त्या 3 भजनां मंडळी बायल मनशाले एकल्या म्हापशी एकल्या राबल्यांची 10 की 15 जनां मंडळी कळ्ळें न्हू तुका तेन्ना हें ताण उलयलें आशिल्लें हांव आयकलो कळ्ळें न्हू तुका ओरे उपेंद्र भट आयल्यार तो आसूं रे म्हाका ताजें कसं नाही येना बट हांगा कसो म्हण प्रॉब्लेम आमी भोगताची म्हूण म्हणालो तेन्ना हांव मेगेल दोस्ता सांगलें न्हू तो पयसा कळ्ळें आज जालो संतोष मी लायफान केन्नाय जायना म्हाका इथं म्हळ्यार त्या वेंकटरमणान इतलो व्हड वैभवान घेतलो वय इथं म्हळ्यार हेची भजनेचे रंगशैली रंगशिलेरी हेची भजनेची जगलेरी कळ्ळें आमी हें कसो मुकुट दो दिशी एक एकको करतात कळ्ळें त्या एका टायमार आमकां रात्रीचे भयंकर कश्ट जाता 2 to 6 कळ्ळें तुका तेन्ना आज त्या भजनेट म्हाका बशे मेळना तितले वैभव ताणून घेतलो न्हू म्हाका कशें भजन म्हळें कळ्ळें तुका हांव आनंदार आसा म्हळें त्या मेगेल्या दोस्ताच्या आश्चर्य जालें भटनाम तुमगेल्या शिक्षीत असेल मस्तुशें आसा म्हळें हांव वयर रे म्हळ्यार म्हाका हांव पूण असो म्हाका भजन कळ्ळें 360 दिवसां तूं 400 दिसां भजन ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हाका अनेक एक बट मग कसं निमूच म्हणा हांव सक्कड हांगा आयिल्लें निम घेता कसं म्हळ्यार आज एक प्रत्येक मनशाक तागेले म्हळें एक आतां तुमी संगीत क्षेत्र तशीच आनी एकल्याक व्यापार मागीर एकल्याक उद्योग आसता अशी पुरो आसतना तेंची आमगेल्या समाजाच्यान आमगेले भजना मंडळी सदस्य जावन आसताची अशें आसतना आमगेले भजनेचे मंडळी घेवन भायर वचीत आसले संदर्भारी थोडे अपरात्री लेट जेवच्या पुरो 1-2 घंटे 3 घंटे पुरो भजन मेळटा मंडळी प्रतिनिधी जावन देवालयाक प्रतिनिधी जावन आमी थंय वचून भजन सेव करची तशें आसतना हेरदुसा कामाक तोंदर जाता म्हणून आतांचे जनरेशन मस्त ताका उगूनस हांव निमगूच कसं म्हळ्यार फुडें तशी जायनाशिल्लें इत्याक फुडली जेन्ना करनाशिल्लें तुवें म्हण तें एक निमगूच जाल्यार तुमगेलें आतांचे जनरेशनान तुमी कसं मुख्य कसं म्हळ्यार मन आणि तन शुद्ध जावन आसूं का मुख्य आनी दोन्ही कसं म्हळ्यार त्या टायमार अनुष्ठान आशिल्लें प्रत्येकल्याक भजन येतलें जन सक्कडे संध्या वंदन करून येता आशिल्लें कळ्ळें न्हू तेदन तें एक नमुने पवित्र तांगेलें माथ्यार आसता आनी तेदन कसं म्हळ्यार ना भजन म्हणचे हाजी न्हीद तेन्ना बदिना तूं हाव यू आर गिवींग द इम्पॉर्टन्स टू एवरीथींग तूं न्हीद द इम्पॉर्टन्स दिल तर जाल्यार तूं 24 गंटे 22 गंटे तूं न्हीद काडत जाता इफ यू आर इंट्रस्टेड कळ्ळें न्हू तेंची ना म्हणारी विठ्ठल नायक कसो म्हयने गटल्यान खंय भजनां वता आशिल्लीं आमी जाल्यार हेरदूस आमी ड्युटीक हाजीर जाता आशिल्लें आनी ड्युटी कशी हाजेरी थंय कसं न्ही आळसाय गिसाय कसलें ना कारण एट दॅट टायम वी आर टेकिंग गूड फूड कळ्ळें खावची फूड लायक आशिल्लें कळ्ळें तुका आनी मेन म्हळ्यार भजन एक इंट्रस्ट आशिल्लें वय आनी मनान तूं वायट भाव नातिल निमित्त आस पळय तुका तें प्लस पॉयंट एनर्जी वय मेन तें खंडित तशीच ही चेडूवांकय आतां चेडूवांक एक मोटिवेशन दिवचे जाल्यार बट मग तुमी एक कसं सांगताचे भजने विशयार तांकां आमगेल्या समाजाचे सक्कड मंडळींक हांव एक रिक्वेस्ट कसो म्हळ्यार तुमी भजन म्हणटना विचार करून तांतूं एकाग्र चित्तेन तुमी भजन म्हणका कॉम्पिटिशन करून नज तांगेल्या मंडळीन तशेंच न्हय तुमी कोणाक भजन करची ते विठ्ठल आली तो थंय एकलो न्हू आस थंय तांगेल विठ्ठल राबलात आंगेल विठ्ठल चमकलो अशें आसवाय ना न्हय तेन्ना तुमी पवित्र रुपान येवन करका आनी मुख्य सांगता हांव कसं म्हळ्यार भजनेच्या मंडळीक सक्कडाक म्हगेली विनम्र विनंती कळ्ळें न्हय तुमकां पक्का न्ही मन आसल्यार हांव मंगूळ रावन शिकोवच्या तयार आसा कळ्ळें एक सिस्टम जावका भजनीक कसं म्हळ्यार बसले कुडले फस्ट देवाले हें कसं न्हय श्लोक सक्कड देवालो श्लोक वेंकटरमणालो देवीलो गुरुलो वेदव्यासालो तशी ते श्लोक म्हूण जातरी कळ्ळें न्हय सुरवेक जय जय राम कृष्ण हरी म्हणका कळ्ळें न्हय जय जय राम कृष्ण हरी म्हळ्यार कशें न्हय ते राम कृष्ण हरी म्हूण तें देवाल नांव न्हय ती राम म्हळ्यार रामायण कृष्ण म्हळ्यार महाभारत
कळलं मग हरी म्हणे भागवता हे तिन्ही समाविष्ट जाऊन ते रामकृष्ण हरी संतांनी विचार कोण केलो मंत्र तो केत तुम्ही 24 hours ॲट एनी टाइम खंय जायते म्हणे तुम्ही ताका कसले अनवाळपण जाव का नाव का घेऊ का कसलंय ना कळलं 24 घंटे तुमकां केला तू तांतू ते एनर्जी मिळवत हें वारकरी संप्रदाय म्हणटा कळलं ना देखून जय जय रामकृष्ण हरी सूर केल कुडले ताजे नंतर डायरेक्टली रूप पाहतालोचिनी रूपा अभंग जाल्ली कुडले गणपती जाल कुठले गुरु जाल कुठले सरस्वती कळलं ना सरस्वती अशी पंचपदी म्हणटा ताका ते 5 अभंगां तूं चेंजीस करूं ना ते 5 अभंग तुमी डिसायड करा कळलं आजी गुरुल खंयची म्हण का अमके तशी कळना तेंची गुरुल एकच म्हण न्हय गुरु वयर मस्त अभंग आसा पळय अशी डिसिजन घेवन पंचपदी सुरवे म्हणून मागीर तुमकां कोशिशेल भजन म्हण का कळलं ना कांयपुणी केन्नापुणी कसलेपुणी म्हणत नाही आनी कसा पळय स्वाम्यान आशिल्ली तावळी स्वाम्यान येद्राक मस्त पद म्हणून नजी म्हण आसा कळलं हें उडकासान दवर घे कळलं ना म्हाका अशी मन आसा एक पुस्तक प्रिंट करा म्हणून स्वाम्यान येयला खंयचें भजन म्हण का म्हणून कळलं तुका आं नान याके बडवून येते त्याने अरे आमगेल देव कसलो ಓಡು तो ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಳ್ಳ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನು ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ಇನ್ಯಾವ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಅಸಲ್ सकट म्हणून का कळलं ना तेच ना आता स्वाम्यान पूजा बसेल तवळी ನೀನು ಯಾಕೋ ನೀನು ಹಂಗೆ ಯಾಕೋ त्याने इथं म्हणलं त्या उपदेशपर भजन दी सो उपदेशपर भजन खंयची म्हणूनच ना आणि नाही ಕೆಲವು सकट पळय मीनिंग ऑपोजिट येता कळलं याग यज्ञ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ योगी येती ಆಗಲಿಕ್ಕೆ म्हणून ते म्हणून ना कळलं ना तुका ते कोणाक आमचेलेक म्हळ्यार कांय करना ती जे ना तें कळलं तुका आतां आमी सकट ब्राह्मण कुलांतूं जन्म आयलें न्हू आमकां एप्लिकेबल ना तें उडगास कळलं आं संध्या वंदन म्हणटलो असं पळय स्वाम्यान सांगिल्लें संध्या वंदन डेली करतलो आसता जाल्यार तो योगी तो कळलं तो हेच तो कळलं देखून तशी एक कोरका आणि दोन्ही कसं म्हणा एक अभंग मराठी अभंग म्हणटा जाल्यार एक येदयेचीपणी मिनींग तांचो कसलो अर्थ जो ते समजून तुमी म्हण का म्हण म्हगेलें एक रिक्वेस्ट आता तुम्ही मराठी अभंग म्हणले एक उडगास आयलो विठ्ठलाल एक खंयचीपुणी एक अभंग एक आमगेल मुखार विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चिती द्यावा आणि हांगी एक ऑब्जर्व केलें हांवें कळ्ळें विठ्ठल तें करेक्ट जावं का तें विठ्ठल अशें न्हय विठ्ठल गीती गावा हें विठ्ठल आयकेपणा विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चिती द्यावा विठ्ठल उभा पाहावा विटेवरी विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चिती द्यावा अनाथांचा बंधू विठ्ठल कृपा सिंधू तोडी भाव बंधू यमपाश विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चिती द्यावा बट मग ऐकत रब्या म्हणजे जाल्यार आमगेले समय अवकाश उणे आसा बट जाल्यार तुमगेले एक इतले एक तुमी आतां सांगले ते एक विठ्ठलाक आमी चिंतन करून मना भितर घेवन म्हणका तुमगेली भजन आयकतना जाल्यार कोणाकय जाल्यार कळटा की तुमी इतले एक येद्रा विठ्ठलाक दोळे येद्राकची एक असल्या म्हणके तुमी म्हणटा साची म्हणून तशीच एक कडे जावन कसं निमगोच म्हळ्यार तुमगेले तर इतले एक भजनेचे एक क्षेत्रांत तुमी आशिल्ली निमित्ती संगीतान तुमकां ओलव येवन आज एक अग्रस्थानार आमगेले एक देशाचे एक मस्त एक व्हड स्थानार तुमी पविल आसाची मस्त सकट प्रशस्ती घेतिल आसा एक पुरा एक बेज म्हण येत पंचांग भजन न्हय बाबा तश निमित्ती एक भजने विचार कडे जावन आमगेले सकट समाज बांधवांक एक कडेचे तुमगेलें उत्तर इथं म्हणारी हे एक भजन कशी आणि इत्याक म्हळ्यार एक विचार रे एक 2 उत्तर मनशांक म्हाका व्हड जनाला हिस्ट्री आयकला कळ्ळें न्हू तुका तुगेले बडे गुलाम अली खान आणि उस्ताद अमीर खान शास्त्रीय संगीतांतूं तांणी हें कसं न्हय किंग बट तांणी लास्ट स्टेजार तांणी सांगिल्लें काय कुछ भी गाइए
लेकिन हरि नाम का जो शांती किसी में भी नहीं है म्हणून त्यांनी आता बडेगोला मालिकांना लास्टला हरि ओम तत्सत म्हणून कळवा असलच कळ आणि प्रत्येकला कृष्णाला रामाला सगळं भजन म्हणा आणि वय कळणं त्यातून त्यांनी ते सांगितलंय जो कुछ कमाने का है वो भजन में कमाओ और सूर का ध्यास रखो वय म्हणजे सुरावरी ये जाऊ का वय वय ध्यास जाऊ का स्वरावरी वैरी होय. स्वरावैर गमन असं. होय का का आणि त्या इनवॉल्व जाऊन म्हणायची म्हणून त्यांनी म्हणून कळणं आणि अन्य कसं म्हणाले आजी बदची मना समाधान झालं म्हाका युथ ऑफ GSB ना असं एक प्रोग्राम तुम्ही हात घेतलेलंच पळा वय भारीच्या दिवशी म्हाका मस्त मन आसा मस्त कडे विषय उरलो का वय, मस्त विषय सांगू का केन्ना मुखारसून ऑपॉर्च्युनिटी खंडित खंडित मिळाली तशीची अनेक कुशे विचार आमकां हन्नी आत्ता प्रस्तुत जावनु आमगेले भारत रत्न लता मंगेशकर हंगेले एक म्युझिक इन्स्टिट्यूट आसा मुंबईंतू ते एक इन्स्टिट्यूटाचे प्रिन्सिपल जावन आमगेले भटमाम आत्ता प्रस्तुत जावन आसा ते आमकां मस्त एक कुशी विचारू हे एक सांगताची इतलो वेळू आमगेले स्टुडियो येवन तुमगेले भजनेचे क्षेत्राचे एक अनुभव तुम्ही आमकां दिल्लो आसा इतले तुमगेले बिझी शेड्युला मध्येन तूं ते मुंबय देखून आमगेले गांवाक येवचे एक संदर्भारी हांग येवन तुम्ही आमगेलो टू अनुभव दिलो आसा तुमकां ತುಂಬ हृदय धन्यवाद भटमाम आता एक भैरवी मूलक हे कार्यक्रम आम्ही समाप्त करताची सांगायचं मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा हमारा धन्यवाद तशीची आयचे रामकृष्ण हरी कार्यक्रम आम्ही हंगारा बैतसाची येवची वारांतू अनेक संचिकेरी अनेक एक भजने साधकांक हांग घेवन आमी तांगेलो अनुभव घेताची थंय तारी नमस्कार.